भेटून टेंपलान तुझ्या बापा दरबाराच्या लाना पावडा संगी भूमी तुका राया सुमसराच्या किदो वरतो तुझो वैभव गायता Suryo sandre tungo tumon kurpe sago Ailyam bali beton templan tuja Bapa darbarancha Lana paunda sungi varnitam tuka Raya sarso sracha पवित्र नदीच्या नावान मेसाचें बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवें. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. भाऊ बहिणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजूची उतरां नास जातल्या कणा खातीर वावुरचें न्हय, बगार नास जायना तसल्या शासनीक जिवीत दिवच्या कणा खातीर वावरूंक जेजू आमकां पावोवनी दिता. तें जावन आसा ताची उतरां आयकुची, ताच्या उतरां प्रकार चलचें, ताची खुशी करची आनी ताच्या वाटेन जियोवचें. हें जिवीत संपूर्ण रितीन जियोवंक आमी फाटीं सरले. हांव तर थोडो वेळ मौन रवया. सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणे, हांव पत्की सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर मनान चिंतून तोंडार सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पसत बेगीन संस्कार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पतकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कर, काकूत कर, सुम्या काकूत कर, काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर, सुम्या काकूत कर, काकूत कर, सुम्या काकूत कर, काकूत कर. प्रार्थुयें. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट सुकलेल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणेच्या सालेन क्रिस्ती बावार्थाचेर आडवेता तें पयस करूं आनी हो बावार्थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कुरुदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तो ओळ स्टेफन देवाच्या कृपेन आनी सक्तीन बरोवन लोकां मदें व्हड व्हड असर्यां आनी गुन्हा दाखोवंक लागलो.
अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनगोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफना लागीं तर्काक रावले. हे सिरेनेच्या, अलेक्सांद्रियाच्या, सिलिसियाच्या आनी आशियाच्या जुदेव समाजींतले. पूण स्तेफनाच्या जानवाये आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतालो त्या उतरा विरोध वाद विवाद चलोवंक ताचे निमती जालें ना. तवळ तांणी थोड्या मनशांक फुसलावन तांकां अशें म्हणूंक शिकोवन दिलें. तो मोयसेचेर मालगड्यांक आनी शास्त्र्यांक तांणी चाळवयले आनी सगळ्यांनी सांगाता मेळोवन स्तेफनाक धरलो आनी सानेद्रीन सभे हुजीर व्हेलो. उपरांत फोट साक्षी तयार करन ताचे करना अशें सांगयलें, हो मनीस केदाळे आमच्या पवित्र देवाळाचे आनी नियमशास्त्राचे विरोध उलोवन आसा. नजरेचो जेजू हे देवाळ मोडटलो आनी मोयजेन आमकां दिल्ल्यो रिती रिवाज्यो बदलतल्यो म्हूण ताणें सांगिल्लें आमी सुखुद्द आयकलां. तवळ निती सभेर बसून आसलेले सुमेस्त स्तेफनाकच पळोवंक पडले. ताचे मुखामोळ एक देवदूताच्या मुखामोळा बरी तांकां दिसलें. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडुकार. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात ती बागी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात ती बागी. राय कुंवर बसून म्हजे विरोध घुटमोळ करतात, तरी हांव तुजो सेवक तुजो आज्ञा नियाळीत रावतलो. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोष, त्योच म्हजे सलाहदार. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात ती बागी. म्हजी पाटली जिणी तुका उगडतस तुवें म्हाका जाप दिली. तुजे उपादेश तूं म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय. तेदवां तुजी अद्भुतां हांव नियाळटलो. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात ती बागी. फटकिऱ्या वाटे वयलो म्हाका पयस कर. तुज्या धर्मशास्त्राची समजणी उपकार कर म्हाका दी. विश्वासीपणाची वाट हांवें विसरून काडल्या. तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें दवरल्यात. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटात ती बागी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सांचो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. महिमा तुका येसुया. दुसऱ्या दिसा जमलेलो लोक सरोवराच्या पेल्या तडीरच रावून आसलो. आदल्या दिसा थंय आसली एकच दोन आनी ती ताणें पळयल्ली. जेजू आपल्या शिसा सांगाता मच्छवेर सोडूंक नातलो जाल्ल्यान शीस आपणा इतल्याकच उतरून गेल्यात चावयेत म्हूण लोक चिंतालो. तिबेरिया तावन बायसर आयिल्लो दोनी तडीक येवन लागल्यो. सोम्यान अर्गां दितच लोकांन उंडे केल्ली ती सुवात लागसरच आसली. जेजू साव ताचे शिसांव थंय नातल्ले पळोवन लोकूच दोनीर सोडलो आनी जेजूक सोदीत कफेर्नावाक आयलो. जेजू लोकांक सरोवराच्या पेले तडीर मेळ्ळो. तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री तूं हांगा केदाळ आयिल्लोय? जेजून साप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणा देखल्यो देखून न्हय, पगार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. नास जाता तसल्या कणा खातीर तुमी वावरचे न्हय, पगार वावुरा तुमी सासणीक जिणयेक बाळता तसल्या खाना खातीर. हें काण मनशापूत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तवळ ताणें जेजू लागीं विचारलें, देवाक मानवतात तसल्यो करुण्यो आदारूंक
आमी कितें करी सई जेजून तांकां साप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सदमानी सई इस ताका मानता ती करणी. देवाचें उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मगाच्या भावना आनी मयनिनो मनीस केवल कूड मात्र न्हय मनीस कूड आनी आत्मो कशें कुडीच्या काना खातीर आमी वावुरताव तशेंच आत्मीक संगते खातीर दैवीक संगते खातीर वावरूंक जाय म्हणलो संदेश आयच्या वांजेलांत स्पश्ट आसा. लौकीक संगतीतावन दैवीक संगतीक आमी उबारूंक जाय. जेजून 5,000 सडीत लोकांक तदोशी केल्या उपरांत लोक परत थंयसर आयलो परत तांकां भूक लागली आनी कांय आमी कश्ट काडी जाय म्हणना. जेजू आमकां सर्वस्व दिता म्हण परत खाणा खातीर जेजू सरशी आयलो आनी जेजून तांकां दिल्ली ती साप तुमी नास जातल्या खाणा खातीर वावरचे न्हय बगार नास जायना तसल्या सासणेक बाळता तसल्या ह्या खाणा खातीर तुमी वावरूंक जाय. जेजून सांगलेल्या हर एका गणितांनी कणा जेवणाचो थंयसर उल्लेख आसा. जेजू कणा देवनातावन कुणातावन उंचल्या स्थितेक वचूंक एक 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 थंयसर तो उलो दिता. चिंतया महिला पातोर आसा. महिला पातोर केवल सूचित करता आनी एका गांवाक वचूंक. महिला पात्रा लागीं रावल्यार आमकां आनी एका गांवाक वचून पावोवंक जायना. ते केवल सूचन मात्र देवून जेजून दिल्ली ती दृश्टांतां त्या संगतीतावन उंचल्या संगतेक तुमी मॅट काडूंक जाय. थंयच रावून तेंच सर्वस्व म्हूण तुमी चिंतलें तर तुमी तुमच्या जिवितांत खंडीत जावन पावनात. तर आमी सासणीक जिवीत जोडूंक वा ह्या वाटेन चलोवंक ह्या काना खातीर आमी कितें करूंक जाय. देवान धाडलेल्या पुताक तुमी सदमानूंक जाय. ताची शिकोवण तुमी आयकूंक जाय आनी ताची खुशी करूंक तुमी मुखार सूंक जाय. आनी इस शिकोवन जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां दिता. तर हर एक दीस ताच्या वाटेन चलोवंक जेजूक सदमानूंक जेजूची खुशी आमच्या जिवितांत जारी करूंक ती शिकोवण आमच्या जिवितांत पाळूंक कृपा परत तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर उड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें करोस हजर जाता आसतना ती कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पोर मानून घे. भोवर त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंपा बरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून
तुज्या व्हड मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कनवाळेन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोय आसूं. आमची कळसां उबारुये. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुये. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो ओ कायदोनी ते सोने आमच्या फायदे आसूं. पूण अदेक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी परत्या दाबासान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपल्याक अर्पण करीत आसा. तसो आमचो शारो ते जावं तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनी तो मरणा पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळ बार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळपणाचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नाव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेज मनशा पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करा. बावडता सोगोट परगतोया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोनावर वितुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी येवचे वेत उडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या बामणीच्या कोर्ट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टकथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोजोळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिजो पती भगवंत दनभूत आनी सर कळीन तुका बऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर शस्त्रांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगता त्याच जे हेजू होतय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची त्या सवा सांगता घाल जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संभाळ येवं, तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवार. देखृणीय जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन तरेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुमची येताना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. महिमा सुगुर्तू जावं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ सोनसा जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. पाप म्हाका फोवना तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थोये. देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं
आमच्या गायिल्ल्या सैमाक तूं कात लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जिवना वरवीं आमच्या आत्म्याची गठाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिविताक चडय. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचें नफें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. Veta, veta, somia, tuzo spirit augeta. Gata, gata, somia, tu Jesus ai amata. Tus muso dirada. Tus muso sambalna. Tus muso dirada. Tus muso sambalna. Veta, veta, sumia, tus spirit augeta. Gata, gata, sumia, tu Jesus ai amata. Mukhar putra suve, aukar muryachi vativamka. केवळ पुसाचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.